म्हजे बरोबर आसा बाबू कवळेकार उपमुख्यमंत्री. म्हत्वाचें म्हळ्यार बाबूचें हें 5वें इलेक्शन आनी ताजे परस म्हत्वाचें तो जिल्हा पंचायतींतल्यान आयिल्लो हें लक्षात धरात. कारण जिल्हा पंचायतींतल्यान तळागाळांतल्यान येवन लिडर जावप आनी येदें व्हडल्या पदार पावप अशे गोंयांत थोडे लोक आसात. तातूंत भितर बाबू तुजें नांव घेतात. सो ह्या वेळार तुका कितें चॅलेंजीस कितें आसा? चॅलेंजीस अशें ना. म्हणजे इलेक्शनां म्हाका जितली इलेक्शनां हें केल्लें आसा, पयलीं जिल्हा इलेक्शन, तेजे उपरांत हे म्हणजे पयलीं 4 इलेक्शन आमदारची जाली आनी हे 5वें इलेक्शन. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार सगळे 6 इलेक्शन. म्हणजे ह्या इलेक्शनान जितले कडेन हांव म्हणजे डबल हॅट्रीक जाता. पूण चॅलेंज अशें म्हणजे प्रत्येक इलेक्शनाक म्हाका असो वेगळे पद्दतीचो असं काम करपाक केन्ना पडना. कित्याक हांव अशें काम करप म्हणजे लोकां भितर हांव आसता, सदीस लोकांच्या गाठी भेटी मेळप आसता. पूण इलेक्शनां म्हणजे स्पेशल वेगळें कितें करपाक ना, ह्या इलेक्शनात तूं डेप्युटी सीएम आहा. हें एक म्हत्वाचें न्ही. लोक तुजे कडेन लक्ष दवरून आहात कारण तूं परत डेप्युटी सीएम जातलो अशें तरेचें एक वातावरण आसता. हय, जाल्यार सुद्दां म्हाका काम करतना तें पळय, जसो पयलीं म्हाका कार्यकर्त्यांचो आमचो प्रतिसाद आसलो गिराणीक इलेक्शनाक, तुका आतां पळयत जाल्यार एक तेज्याकी चड लोकांचें आमकां हें आसा की आतां जेन्ना आमी पयलीं सुरवातीक आमी घर घर चलो अभियान चालू केल्लें 4-5 म्हयने पयलीं, तेन्ना लोकांचो असो भरगचो असो पाठिंबो आसलो प्रत्येक गांवांनी वयता आसतना. तेन्ना काही विरोधकांचे सुद्दां काही अशें म्हणणें असं आसा की जेन्ना गव्हर्मेंट आसा, सर्वीस आसा, हें आसा तें आसा म्हूण लोक गर्दी करता अशेंतलें. पूण तेन्ना लोक ते जालेच. आतां कोड लागले उपरांत जेन्ना इलेक्शना प्रचार जेन्ना सुद्दां भायर सरता तो तशीच गर्दी आमकां तेज्याकी चड गर्दी म्हणल्यार जाता. जी पयली गर्दी जायी तेज्या एक चड गर्दी आतां आसा. म्हणजे जे आतां काही चड कार्यकर्ते जे आसा ती मोठ्या प्रमाणात. हें बाबू तुजें पयलें बीजेपीचें पयलें इलेक्शन न्ही? बीजेपीचे पयलीं इलेक्शन, म्हजें इलेक्शन पयलें. हेज्या पयर हांवें जिल्ल्याचें इलेक्शन जालें, जे म्हणजे 4 झेडपी पयलीं काँग्रेसचे आसले पार्टी लायन इलेक्शन. तेजे उपरांत पयर जेन्ना भाजपाचे 4 झेडपी, त्या 4 झेडपी म्हणजे निवडून आयले. तेन्ना साकून हें स्टार्ट जाल्लें आसा. म्हजें आज पयलीं इलेक्शन. बाबू आनी एक वैशिश्ट तुजे इतल्यो पंचायती आशिल्ल्यो आनी भाजपान त्यो तोडपाचो प्रयत्न कितलो केल्लो, केन्ना जालो ना. सो तुवें तुजो गड सदांच राखला. सो आतां अशें म्हणूं येता की तुवें आनी एडिशनल मतां जोडल्यात अशें म्हणूं येता? पळय, आतां आमी तशें पळोवपाक गेल्यार डबल इंजीन सरकार आमी त्या पद्दतीन काम चल्लां. हो आदरणीय सेंट्रलान आमचे मोदीचे आसात, हांगा आमचे सरकार आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्याची टीम तशी आसा. डबल इंजीन सरकार पण डबल हेनी कार्यकर्ते आमचे आसात. जे कार्यकर्ते इतलीं वर्सां म्हजे बरोबर काम करपी गेली 22-23 वर्सां त्या कार्यकर्ते आसात आनी मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते आसात ते आसात. म्हणजे दोन्ही एकठांय जावन काम करतात. ज्या ज्या भागांनी हांव वयता तेन्ना दोन्ही कार्यकर्ते एकत्र रावन काम करता म्हाका दिश्टी पडटा. इतले तुजें इलेक्शन जालें, ह्या वेळार तुजें वेगळें घोशणा कितें आहा नवी? नाही, गोष्ट म्हणल्यार म्हणजे आता एक मेन प्रोजेक्ट जे आमचे कितें आसात केपें मतदारसंघात, म्हणजे विरोधी पक्षांक असले कारणाने काही स्लो जाल्ले ते प्रोजेक्ट आता 1-2 वर्सां भितर म्हाका जेन्ना हें मेळ्ळी, संदी मेळ्ळी, तेन्ना सगळे चाली लायिल्ले आसात. हे एक जालें. खुबशे गोंयांक अशें म्हणजे खात्या मार्फत हांवें काही डिसिजन घेतले. एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर हांवें खुबशें काम केल्लें आसा, भरीव काम केलें तें केल्लें आसा. त्या खंय तरी ताका अंतीम म्हळ्यार व्हरपाचें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबाचो विशय जो आसा तो गंभीर आसा. जे मतदारसंघा पर्यंत म्हणजे खुबशे बेकार आसात, ती खंय तरी ताका आळ हाडपा जाय. जावं ते मागीर गव्हर्मेंट सर्वीस आसतली, जावं ती प्रायवेट सेक्टर आसतली, तें घेवपा जाय. म्हणजे हें एग्रीकल्चरान तूं नवें कितें करूं सोदता? कारण हो सगळो एग्रीकल्चर एरिया. एग्रीकल्चरा भितर अशें जी पावलां हांवें जी मारलेल्या 2 वर्सां भितर जी मारलेली आसात ती खऱ्या अर्थान नीड आसली. जे एक शेतकऱ्यां खातीर एक वरदानशें जे हांवें खुबशे जे स्किमी हाडलात, ज्यो स्किमी लोकांक म्हणजे कशें एक आतां एट सोर्स, उदाहरणार्थ कम्युनिटी फार्मींग जाय, एट सोर्स जायत, जी सबसिडी वेगळी पद्दतीन दिल्ली आसा. जेन्ना लोकां कडेन कसलेच मशिनरी आसतली, पंप आसतले, हेंचे खातीर सगळे पयशे पयलीं भरपाक पडले लोकांक. सगळे पयशे पयलीं भरप, मागीर सबसिडी क्लेम करप. हांवें अशें केल्लें आसा की सबसिडीचो एमावंट आहा तो लोकांनी भरप ना, एट सोर्स केल्ले आसात. जे एक्चुअल पयशे आसा, एक्चुअल मुद्यार आसात तेच भरप. अशें करून जेन्ना फायनान्शियल बर्डन शेतकऱ्यांची पडना. अशें अनेक स्कीम आमी केल्ली आसा जे शेतकऱ्यांक लक्षांत घेवन, की आतां स्कीम आसली म्हूण जालना, ती स्कीम शेतकऱ्यांक सुटसुटीत पद्दतीन मेळपा जाय, ताचो बेनिफीट मेळपा जाय, जावपा जाय, अशे पद्दतीन कार्य केल्लें आसा. आनी त्या शेतकऱ्यांक खऱ्या अर्थान आयज सगळ्या हितून भितर आयज शेतकऱ्यांचे एक ते हातोहात घेतला. ह्या खंय तरी लागू उरपा जाय. ही शेतकऱ्यांची एक गरज आसली, नीड आसली. कित्याक आयज खंय तरी एक टायमाक कृशी प्रधान राज्य अशे पद्दतीन आमचें आसलें, म्हणजे 80च्या दरम्यान. तेन्ना काही कालांतरान आस्ते आस्ते शेती वेवसाय कमी जायत गेलो. पूण हे खंय तरी परत शेती कडेन लोक वळपा जाय हो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी त्या प्रमाणे अनेक आमी FPO केल्ले आसा, फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन केल्ले आसात. वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांक म्हणजे तांकां प्रोत्साहन दिवपाक खोला चिली केल्ले आसा, बार्शे जॅगरी, बार्शेचे गोड केल्ले आसा, पॅडी केल्ले आसा. हांगा प्रोसेसींग युनीट म्हळ्यार तांचोच कारखानो
ते हें केल्लो आसा जेणे करून तांकां तेंचें जें उत्पन्न आहा ती तांकां उत्पन्न हें केले उपरांत तेंचो इन्कम डबल जातलो अशे पद्दतीन प्रोसेसींग युनिट जातले FAO फार्म म्हणजे अशे खुबशे पावलां मारलेले आसा जेणे करून शेतकऱ्यांक जो प्रोत्साहन म्हणजे तांकां बेनिफीट जावपाक जाय. तुजी बायली उबी रावल्या जिखून येता सावित्री. पळय हांव एक पार्टीचो प्रमाणीक सिपाही. हांव म्हणजे म्हजें सदींच कार्य आसा जे पार्टी काम सोंपयता कितें दिता तें करता. आतां सुद्दां म्हजो आज लास्ट शेवटी शेणा म्हाका अनेक पार्टीन कार्यक्रम दिल्ले आसा. खंय खंय रॅलीक वचपाक जाय मिटींग वचपाक जाय जो पार्टीचो आदेश आसा हांव तो करता म्हणजे मतदारसंघाक कॉन्सन्ट्रेट करून आनी जे पार्टी खंय आदेश दिता जे पार्टी म्हाका खंय धाडटा म्हणजे मतदारसंघांनी कोणाचें कॅम्पेन करप आनी खंय करप खंय रॅलीन जेवण तें हांवें करप आसा. पार्टीचो आदेश हो म्हाका पार्टी बद्दल तुमी कितें विचारला विचारता पूण सावित्री जिखून आयल्या BJP आसात न्ही. ना तें जालें पूण म्हाजे पार्टी बद्दल म्हाका आमी काम कितें करता कितें केल्या कशें फुडें आसा तें म्हत्वाचें न्हू. कार्यकर्ता विचारतली कितें दिसता ह्या वेळेस बाबूची परफॉर्मन्स कशी आहे इलेक्शनात. बरें आसा सामकें शेवटच्यान सामकें. काँग्रेसीन आतां BJP हय. फरक कितें दिसता. फरक म्हळ्यार आतां दोनी BJP पार्टी जॉयन जाले कडेन आहा कार्यकर्ते सगळे जॉयन जाले कडेन आनी काँग्रेसीचे जॉयन जाले कडेन आसा म्हणून ताका आनीक सपोर्ट मेळ्ळा सारको. तूं इतलो करतो सरपंच तूं खंयच्या पार्टीचो खरो पयलीं. पयलीं खरें तूं म्हणलें जाल्यार आमी काँग्रेस सगळे काँग्रेस तेजे बरोबर आसताले आमी आनी तेज्या पयलीं आमी BJP आशिल्ले आमगे रावणाबाट जेन्ना आमी केप्यां पडले आनी तो काँग्रेस आशिल्लो सो त्या टायमार सावन टील टुडे आमी BJP काँग्रेसीची मतां तुमकां पडटाली ती BJPक पडटली 100%. आतां चड आहा ते काँग्रेसीचे सो सगळीं मतां पयलीं पडटाली ती सगळीं आनीक चड लिडीन येतलो आतां हे पार्टी. चड येतलो. हय कित्याक हे पार्टी सगळे काँग्रेस आनी BJP मनीस एक जाल्ले आहाय आनीक आतां हे पार्टी सरात चड आनी चड नीर पडटली आनीक दोनी पार्टी एक जावन आमी सगळे कार्यकर्ते सराबार आहाय आनी सरा भिवपाची कांय गरज ना आमी सगळे तेज बार आहाय. म्हाका सांगन दिसता कार्यकर्त्यांच्या जोराचेर हांव एकच सांगतलो. हांव ज्या पंचायतीक काल हांव खोला पंचायती आसलो तेच्या पयलीं ज्या पंचायतीक हांव जेन्ना वयता आतां म्हाका केन्नाच कार्यकर्ते सगळे एकठांय करून वचपाचें हें येना. आतां हांव कोटमी गांवां आसा कोटमीचे कार्यकर्ते आसा. काल खोला गांवांक आसलो खोलचे कार्यकर्ते काही हांव आमच्या ओपोजीट विरोधक काही पळयता खंय गेल्यार त्याच कार्यकर्ते सगळे घेवन भोंवपाचे आख्खे मतदारसंघाचे. म्हाका ती पाळी येयली ना. हांव ज्या मतदारसंघात ज्या पंचायती भितर वयता त्या पंचायत ज्या मुन्सिपालिटीच्या वडा भितर वयतलो त्याच मुन्सिपालिटीच्या वडांतले कार्यकर्ते अशे पद्दतीन म्हाका सगळे हिंदू भाव जावं मुस्लीम भाव जावं क्रिस्तांव भाव जावं मोठ्या प्रमाणाक जे म्हजे वर म्हणजे आसात जे म्हजे वर इतलीं वर्सां आसात ते आनी आतां मूळ भाजप सगळें एकठांय जावन काम करून म्हाका कम दिश्टी पडटा. पण ह्या फावटी जी आघाडी आसा ह्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हांव एकच सांगतलो आज पर्यंत म्हाका खंयच्याच इलेक्शनाक आघाडी जितली मेळ्ळी ना ती आघाडी म्हाका ह्या इलेक्शनाक बाबू गोळेकर तू मागे बढ़ो. बाबू गोळेकर तू मागे बढ़ो. युवाचे अध्यक्ष युवा अध्यक्ष यावेळेस तरुण खंय मत मारतले. तरुणांक खंय तरी फक्त केप्यां पुरतें अशेंच न्ही पूण तरुण चडसो सोशल मिडियाचेर पळयले जाल्यार सोशल नेटवर्कींग खंयच्याय सायटीचेर तुमी पळयले जाल्यार तरुण हो भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान आसा. आनीक म्हाका दिसता सरान ज्या भशेन युथांक एम्पावरमेंट केला आमी फाटलेच एक उल्लेख करपाचो खास करून म्हटल्यार जाल्यार फाटींच CM ट्रॉफी म्हणून एक टुर्नामेंट जालो सो संपूर्ण गोंयभर केल्लो त्या संपूर्ण गोंय म्हाका सांगून गर्व दिसता. आनीक ह्या टिमीचो पार्टी प्रेजिडेंट असले कारणान युथाचो म्हाका आनीकय गर्व दिसता की संपूर्ण गोंया भितर युथाचें पाठबळ जें आसा तें सरांक सगळ्यांत हायस्ट आशिल्लें आमी गोंयांक रेजिस्ट्रेशना भितर अबाव 3,500 फक्त पार्टिसिपंट आशिल्ले हे खेळपाचे आनी खेळनासले ते यूथ म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या खंय तरी 5,000 यूथ CM ट्रॉफी म्हणून आमकां एसोसिएट जाले. तुमी आतां विचार करूंक शकतात जर एक CM ट्रॉफी म्हणून एक टुर्नामेंट एक खेळाचे हेजेर जर तर इतले भुरगे एक कडेन येवं शकतात जाल्यार मतांक तर तुमी युथांचो म्हाका दिसता आंकडो ह्या फावटी मेजपाक कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेरोजगारी प्रश्न आसात आनी सगळे कडेन आसा. पूण हांगच्या लोकांक तुमी एश्योर कशें करतात हे जॉब दितले कशे. बेरोजगारी हो
खूब खोल हें करपा सारको विशय हो सरासरीत अशें करून मांडपाक जायना पूण इनिशिएटीव घेवपी मनीस आसपाक जाय सगळ्यांकच जॉब मेळटले अशें म्हणून ना गव्हर्मेंट जॉब इन अ सेन्स फर्स्ट लोक पळयतात गव्हर्मेंट जॉब पूण सगळ्यांकच मेळटले अशें म्हणून ना पूण सरान इनिशिएटीव घेवन जेन्ना प्रायवेट सॅक्टरांनी तुमी सगळ्याक पळोवंक शकतात म्हाका दिसता सरा कडेन प्रायवेट आनी एग्रीकल्चरान खूब काम आसा सरान म्हाका दिसता यंगस्ट फार्मर्स सुद्दां सरान पयर एग्री हेका फेलिसिटेट जे केलात न्ही दॅट इज एक्चुली ताका फेलिसिटेट करप म्हणल्यार फक्त तेजोच सम्मान न्ही पण युवाक प्रोत्साहन दिवपाक एग्रीकल्चरा कडेन वळपाक म्हाका दिसता इतल्या वर्सां भितर खंयचोय एक बरो सक्रीय आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हाका दिसता ह्या फाटल्या 2.5 वर्सां भितर पळयलो. बाबू कवळेकराचे एक कार्यकर्ते ह्या वेळा इलेक्शनाची चॅलेंज वेगळी कितें चॅलेंज वेगळी अशी कांयच ना कित्याक आमचे सरा बरोबर सगळे लोक आसात आमी महिलांनी तर ताका सामको तेंको दिवपाचो थरयला सराक म्हाका दिसता कसलेंच भंय ना. तूं फाटल्या इलेक्शनाक कोणाक मत दिल्लें सराकच दिल्ले गेले आमी जवळ जवळ 22-23 वर्सां जाली सरा बरोबरच आसात कित्याक सरा बरोबर सगळे लोक आसात. ह्या वेळा बीजेपीचें वेगळें कितें वारें वेगळे अशें वारें म्हणपाक आमी सरा बरोबर आसा पळय सरा आमी म्हणल्यार कशें आमी सराक पळयतात एक पर्सन म्हणून सो आमी सरा बरोबर आशिल्ली पळय ती सरा बरोबरच आसात सगळीं प्लस ज्यो बीजेपीच्यो आमच्यो पयलींच्यो महिला आसात ती बी आमकां जॉईन जालात. तुमची डिमांड कितें बायलांचो केपें तालुक्यांत बायलांची डिमांड अशें कांय ना सगळे कितें आमचे जे पळय तुमचे बायलांचे म्हणून एक प्रश्न आसता न्ही त्यो कितें गव्हर्मेंटा कडेन कितें अपेक्षा काय ना बायलांचो एक म्हणल्यार फक्त एक बायलांक फक्त सेक्युरिटी मेन बायलांची तो ती एक मागणी आसा आमची सिक्युरिटी म्हणजे पैशाची काय पैशाची सेक्युरिटी न्ही फिजिकल फिजिकल सेक्युरिटी आणि तुमकां खबर आसा न्ही आतां कितें घडटा तें सगळे कडेन तीच सेक्युरिटी मेन आमकां. थँक्यू. आज एक मुद्दम तुम्ही एक नोट करू शकता आज आम्ही हांगा प्रचार करतात आणि आमच्या मोरपिल्ला गाव म्हणजे मोरपिल्ला बरोबर आणि खूप कडेन मोरपिल्ला गावांक सुद्धा आता आमचे प्रेसिडेंट म्हणतात त्या गांवचेच लोक कमीत कमी 300-400 लोक भुरगे सगळे एकठांय जावन आमचो म्हणजे उमेदवार नसताना सुद्धा प्रचार कार्य चालू दवरला. अशा पद्दतीन आयज कार्यकर्ते उमेदीन भायर सरलात सगळे कडेन. हांव ज्या भागांनी आतां जेन्ना वयता म्हाका फक्त एक मॅसेज कळ्ळ्या पुरो की हांव त्या एरियान येता म्हणून लोक पयलीं येवन रावता घरान येता आनी ते सगळे म्हणजे हिंदू भाव येतात आज भोंवता ते आमचो हिंदू एरिया चडशे हिंदू भाव भयणी आसात. ज्या जाग्यार काल पयर हांव इग्रामाळ भावान वचो इग्रामाळ मोठो वाडो तो इग्रामाळ कमीत कमी 300-350 भुरगे आनी सगळे जाण आसलेले पूण क्रिस्तांव भाव आमचे म्हणजे ज्या भागांनी हांव गेल्लो आसा थंय लोक पयलीं येवन रावता की म्हाका प्रत्येक घरांतलो मनीस भायर सरता हें खंय तरी म्हाका लोकांनी आपुलकी दिल्ली आसा की इलेक्शनाक अशे लोक काही लोक पाट फिरयता मदली बरी टायमा खातीर लोक येवपी अशी बाकीच्या लोकांक घडटा म्हजी बाबतींत थंय घडली ना म्हाका हरशीं लोक आसता आनी आतां तर सामकेच लोक येतात सामके टायमा टायम काडून